A10, page number 5. A10. Deva mukha uboracha amche modla favokona famona stana funkya mokha melanam kaetakela famona stana funkya mokha melanam kaetakela. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को ब्रागांझा. सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को ब्रागांझा हाच्या आत्म्या पासत. तशेंच दुसरें तें सो आमी भेटयता सिक्वेरा फॅमिली हांच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत कामिलो आब्रांचीस ही भेट भेटयता. ह्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून मागुया आमच्या गोंयची पासत जी उचांबळाय आमच्या गोंयांत करपाचो प्रयत्न चालू आसा ती उचांबळायेक आमी बोळी पडना जावंक. भोव करून आमी क्रिस्तांवां हे षडयंत्राक आमी बोळी पडना जावंक शांती आसूंक आमी करीत भाशेन मागुया. आनी जे कोण हें सगळें वायट करूंक भोंवतात तांकां बोगस म्हूण मागुया, तांची मनां बदल म्हूण मागुया. हेर सगळीं आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां तांचे सगळ्यां पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जी कोण बापाक पळयतात ती म्हाका पळयतात अशें जेजू आमकां म्हणटा. आनी हांव तांकां निमाणे दिसा पुनर्जिवन करतलो कित्याक म्हजेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत आसतलें. आमी दर दिसाक त्याच देवाचेर विस्वास दवरूंक उदीक आनी उदीक जेजू आमचो माज जेजू आमचें जिवीत हें आमी सुपूर्णायेन मानून घेवंक आनी आमचें जिवीत पवित्रपणान जिवंक वावरूंक आमकां मिसान कृपान बोळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच्याक वरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस प्रितीच्या बापा आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां बावार्थाचे उमोडीक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत सासणाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवूत चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेरुजाल्यांत आसलोल्या पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुडियेंत आनी समारियांतान शिंपडलीं. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सभेचें निसंठण करूंक सावलू वावुरतालो.
घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकुणीन घालतालो. पूण शिंपडलोलीं तीं सगलीं जोलीं मोलीं सुवर्तमान शिंपडायत गेलीं. असो फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. तांचे विजमितांची खबर आयकून वो आपणे काशा तीं पडलेलीं देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. जायते देंवचार बसलोल्यांतान मेले ओतमे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोल आर जाल्लीं आनी तोंटी बरीं जातालीं. हाका लागून ते शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. ताच्या नांवांचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनांक गायतात. तुज्या मनाक गितां घोडटात. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक करतात तसलीं मनशां मदें घोडिल्लीं विजमितां. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. दर्याचेर ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी तीं पळतडी पावलीं. हे पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. उद्गार. Soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, soy. जीं कोण पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलो. Soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, soy solves porak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे उरपोजीक मुळे हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिना. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगलीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येता तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव सर्गांतान देंवलां आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी ही जी सगलीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. हीच म्हज्या बापाची खोशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जिवितान आमी जियेता तेन्ना जायते फावटी हुस्क्यान आनी खुंतीन आमी जियेता. आज जेजू आमकां बरवशाची उतरां दिता आनी ती म्हणल्यार जी कोण म्हजेर विस्वास ठेवतात तांकां कधीच ताण लागची ना आनी जी कोण म्हाका पळयतात ती बापाक पळयतात. तर जी खोशी म्हजी बापान सगली म्हाका दिल्यान
तांचे मदल्या कोणाकूच हांव इबाडचो ना. हें आश्वासन आमकां भाव भयणो त्याच देवाच्या पुतातान येता की आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत जियेतल्यांक पवित्र स्नान गेलेल्या भावार्थ्यांक आनी दुसऱ्या येवन भावार्थ्यांक जेसू इबाडूंक दिवचो ना. म्हणटकूच आमी सगळ्यांनी ताचेर जी कोण विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी हीं उतरां जेजू आपुणूच जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दिवता तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी निमाणे दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. बरवशाची उतरां. आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता ती सगळीं आस धरून जियेता. कसली आस की एका दिसाक स्वर्गा राज्यान आमी भितर सरतले. एका दिसाक जेसू बरोबर आमी पुनव जिवंत जातले. तर जेसू आमकां परतून एकदां आमचो बरवसो जिवंत करता आनी म्हणटा म्हजेर विस्वास ठेवता तांकां हांव सगळ्यांक सासणाचें जिवीत दितलो आनी नव्यान परतून जिवंत करतलो. हीच बापाची खुशी, हीच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खुशी. दर दिसाक आमी ती सहकार जावंक ती आमच्या जिवितान आमकां मेळूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. जाता तितले उपाय आमी घेवया. आमचें जिवीत पवित्रपणाच्या मार्गार व्हरुया. उदीक आनी उदीक देव आमकां दिता त्यो वस्तू आमी बेश्त्योच इबाडच्यो न्हय, त्यो बेश्त्योच आमी सोडून दिवच्यो न्हय. पूण देव आमकां सगळ्यांक बरेपण हाडटा. सासणाचें जिवीत दिवंक वावुरता जाल्यार आमी ह्या जिविताच्या उंड्याक दर दिसाक शेवता तेन्ना उदीक आमकां उत्मीक दैवीक जिवितान भर म्हूण आमी कृपा मागुया. हीच कृपेन आमी जिवंक ह्या मिसाचे बलिदानांत आमकां सगळ्यांक त्याच जेजूची कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखांनी दूख सोड आमगेले जेसू तुका भेटोयता. Utkacia temia vori, amka tucia gerota, kursace tuce boli, Jesu moncia darona. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदविदा देवबापाक मानता तसलें सामूल मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास पुर्बीच्या समोरुमणी मोरवी आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोव. आमच्या असोक सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पाव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता.
एकदा बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली मुळे. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू लोब्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः शिवणपणाचो आमी भक्ती पडे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतीम मोगान पाडय. पुनः शिवणपणाचो बरोवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्ता जें पुरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगतचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसके आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आन्याक आमी बरोशे नोत्रेक तांतूर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसात. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें दोन तांगले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जे कशी परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोटान सांबाळ. तशी येता राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्यात म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D7 पेज नंबर 50 D7. Deusata monșace car, liplolo unde arupa, tare vale buchelia, pium diletanelea, tato mai mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mo, mit menashilo. Lan moleam durbol cresta, sangati donia takra, ekas ceunang bosoili, sogli burgi debaci, tato mai mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mai mo, mit menashilo, tato mo, mit menashilo. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सरवण समोरभूत आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्शिवोवन जाल्ल्या जेजूची कुड्यान रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका भले म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता. तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास एकाकुतीचे माये, तुजे माये चुरचुरे खोर म्हजे कोर मोशे हांव आयकता. हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवांशा
पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बोरवासो पाव म्हाका भाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगड तुझे उगड तुझे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजी सासनाची चाकून कशी चाकोन कशी हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताची काकुती अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या साल्वासावाची सर्वसावाची कोटा मोठा जायते पावटी आदी पावटी निर्भागी जावं निबागी जाव पडली पडली कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मसोतीन तुजे मसुती हांव जैत व्हरतली सोयत वतली हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हजो म्हूण दितेली म्हूण जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण भियेता तूं येता पातकाचे तालनेत पातयाचे तारणे तुजो आदार तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण मागना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी बारीक म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तर हो थोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता तूं मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूं अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या सोपक्याच्या वेळार चपक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये निर्मी नाका नेहमी नाका हांवें सांडूंक हांवें सांगू म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू मागीर ती मरे दाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू मागीर ती मरे दाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बागंती मारये भगिंती मरे आदार दी आदादी ओदृश्टाक अदृष्टाक सांपडलेल्या पडलेल्या मोजत कोर मसत कोर ओस्कोट कालसांच्या कर्जांच्या माग माग पोचे पासून पोचे पासून जा शराती जशरातील देवाच्या मुनियारांची देवाच्या मेरेंची विनोद कोर विनोद कोर सगल्या सगल्या देवाक भेटयलेल्या भेटलेल्या अस्तुऱ्यां पासून पासत फावो कोर पवकोर तुजो आदार स्वादार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो शासनाचो आला शिरो आला शिरो तुका केले आमचो आसरो साहेबिनी आदार दिनार कर सांत आनी दुखी कर रातुया हे सोम्याची सुक्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूं सदां काळ फोड तुजे सरवणीचो तूं सोची येता रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन आमची पिडेवंत असलेल्या बाबा भयणां खातीर मागुया भोव करून आपल्या खातीर माग म्हणलां हे असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया झुजाक सांपडून जखमी जावन आसात तसल्या आमच्या बाबा भयणांक इलाज मेळो म्हणून खेरीत भाशेन मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावलां सोमी आसूं तुमचे सवे तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान भाग्योन सदांच अंकवार मरीचो ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतल्यान बगूंक पावस आसनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे बोदे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जुटून करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. शेवटक गीत घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29. Marie słońca dar tuzo zawsze wód ja magniaco puta tu kakenia deku ada asro patkiaco Sodat aidola shiro Bimai amkatuso Sodat aidola shiro